everyone, welcome to Videsh classes. या व्हिडिओ मी हिस्ट्री ऑफ गोवा अंडर युनिट नंबर 9 सिलारा एडमिनिस्ट्रेशन इन गोवा हेच्या रिलेटेड आयज लर्न करतले. ओके, सो सिलाराज डायनेस्टी रुलर रिलेटेड हांवें ऑलरेडी युनिट नंबर 8 सिलारा डायनेस्टीचेर एक्सप्लेनेशन केला तुमकां. ओके, सो ह्या व्हिडिओन आमी सिलाराचे एडमिनिस्ट्रेशन कशें आसले. ओके, बेज ऑन तुम्ही जसे ऑन स्क्रीन पळोवंक शकता पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे मॅनेज करपाचें काम कशा तरेन करताले. फक्त बिझनसच न्हू, बाकीचे तांकां हँडलिंग थिंग्स करपाक जाय आसले लायक ज्युडिशियल ऑर वी कॅन से विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. सो हे एक एक टाइप जे आसा ते आमी आयज ह्या व्हिडिओ थ्रू लर्न करतले. So first, introduction. The Silaras ruled parts of the Konkan coast, including Goa, between the 8th, 10th, 13th centuries common era. So Silara dynasty असली, or we can say empire, त्यांचा ruling time period जो असलो from the 8th to 13th century. They were initially feudatories of the Rashtrakutas and later acknowledged the authority of the Western Chalukyas. So feudatories म्हटला तांकां. So feudatories म्हटले सबऑर्डिनेट. सो ते कोणाचे तरी राष्ट्रकुटात जो असलो तेच्या अंडर. ओके, सो तेच्या अंडर ऑब्झर्वेशन अंडर ते रूल करताले. ओके, सो त्यांचे ते अगेन्स्ट वचपाक शकनासले म्हणजे एकमेकांक ते. सो सिलारात जो असलो तो मिलिटरी सपोर्ट आपलो सुद्धा राष्ट्रकुटात जो अंपायर असलो तेका दितालो. ओके, सो मेळोन रावतालो, ह्यो आपल्या एरियेन रूल करतालो, बट तो फिडेटरीज असलो म्हणजे अंडर ऑब्झर्वेशन असलो ऑफ राष्ट्रकुटाज. सो राष्ट्रकुटाज अंपायर जो असलो त्याच्या अंडर सिलारा अंपायर रूल करताले. ओके, सो ते एकमेकांक जेन्ना सपोर्ट जाय तेन्ना ते एकमेकांक सपोर्ट करताले. लायक सिलारा जेन्ना सपोज जर राष्ट्रकुटाचा मिलिटरी जाय म्हणजे सेना जाय जाल्यार तो आपली सेंड करतालो. एंड लेटर एक्नॉलेज द ऑथॉरिटी ऑफ द वेस्टर्न चालुक्यस आणि मागीर तो सबऑर्डिनेट जालो ऑफ द वेस्टर्न चालुक्यस म्हणजे त्यांच्या वांगडा मिक्सअप जालो. Their administration was known for promoting peace, trade, agriculture and local self-government. सो एडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे मॅनेज बऱ्या तरेन करताले. तो फेमस असलो कित्या खातीर प्रमोट करतालो पीस म्हणजे सगळे बऱ्या भशेन भेदभाव करिनासतना. ओके, सगळे जाण विथ डिफरंट कास्ट रिलीजन जे आसले ओके सगळे जाण मेळोन थंयसर बऱ्या भशेन थंय कितें जर ट्रेड चलता ऑर सपोज जर रावतात जाल्यार ते बऱ्या भशेन रावताले. मागीर ट्रेड सुद्दां इक्वेलिटी. सो मागीर नेक्स्ट ट्रेड प्रमोट करतालो, एग्रीकल्चराक एनकरेज करतालो फार्मर्सांक. ऑल्सो लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट. ओके, सो लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट हेजो मिनींग कितें तर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. सो कलेक्टिंग टॅक्स बीन तेंच्याच गांवांतल्या लोकांक कोणाक तरी अपॉइंट करतालो. ओके, सो अशा तरेन तो आपले एडमिनिस्ट्रेशन जे सांबाळपाचें काम आसा इन देअर रुलींग एरिया ते करतालो. नेक्स्ट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन. सो मॅनेज कोण करतालो, मेन त्यांचो रुलींग जो आसलो तो कोण आसलो. सो द किंग वॉज द सुप्रीम ऑथॉरिटी. ओके, सो मेन हेड जो आसलो ओके ऑफ दॅट पर्टिक्युलर रिजन जाल्यार तो किंग आसलो. ओके, सो किंग कितें डिसिजन घेताले तर फायनल डिसिजन आसतालो. सो ऑथॉरिटी म्हणजे ज्या कडेन पावर आसताली. The kingdom was divided into provinces, district and villages for efficient administration. सो किंगडम जो कितें रुलींग एरिया आसली तेंची ती डिवायड केल्ली इंटू प्रोविन्सीस. आतांच्या हितून आमी तेका स्टेट म्हणटा. ओके, सो प्रोविन्सीस म्हणजे अशी एरिया त्यांचो सेपरेट गव्हर्नमेंट ऑर सेपरेट रुल्स रेग्युलेशन आसताले. मागीर डिस्ट्रिक्टान डिवायड केल्ली, विलेजीसान डिवायड केल्ली फॉर एफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन. एफिशियंट म्हणजे बऱ्या भशेन स्मूथली परफॉर्म जावपाक, सगळे बऱ्या भशेन लोकांक वांगडा भेदभाव जावपाक जायना. ओके, सो अशें तेच्या खातीर हो किंगडम तेंच्यांनी डिवायड केल्लो. मागीर नेक्स्ट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टॅक्सीस. ओके, टॅक्स कलेक्ट करपा खातीर ऑफिशियल्स म्हणजे तेंचेच किंग अंडर जे कोण कामाक आसताले पळय आमी अर्लियर टायमान तांकां मंत्री म्हणटाले. विलेजीन टॅक्स कलेक्ट कोण करतलो ऑर एनी अदर प्लेसीसांसून टॅक्स कोण कलेक्ट करतलो हे किंग डिसायड करतलो. सो ते ऑफिशियल्स अपॉइंट केल्लेले की स्पेशली टॅक्स कलेक्ट करपाक. मागीर मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. सो एज पर रुल्स रेग्युलेशन सगळ्यांनी सारखे जे कितें रुल्स आसा तेंचे ते फॉलो अप करपाक जाय आनी कितें काम आसा ते करपाक जाय. एंड सुपरवायज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. आनी ऑफिशियल्सांकूच अपॉइंट केले कितें करपाक, सुपरवायज करपाक म्हणजे ऑब्जर्व करपाक की सगळें सारकें चलता काय ना. ओके, नेक्स्ट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. आता गांवांतले जे एरिया आसा तेका मॅनेज कोण करतलो. द विलेज वॉज द बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह युनिट. नेक्स्ट विलेज एल्डर्स एंड लोकल ऑफिशियल्स मॅनेज. सो विलेजीक सांबाळपाचें काम कोण करताले, एक तर एल्डर्स आसले ते फ्रॉम द विलेज नाजाल्यार ऑफिशियली अपॉइंट केल्लेले बाय द किंग ऑर जो कोण रुलर आसतलो तेंच्यांनी अपॉइंट केल्ले आसता ते मॅनेज. सो ते कशा तरेन मॅनेज करताले, तेंचें काम कितें आसलें. फर्स्ट कलेक्शन ऑफ लँड रेवेन्यू. सो लँड टॅक्स ऑर एनी अदर चार्जीस जे आसले रिलेटेड टू द लँड ते कलेक्ट करताले.
नेक्स्ट सेटलमेंट ऑफ लोकल डिस्प्युट्स. सो गांवांतल्या भितून सपोज जर डिस्प्यूट म्हणजे आर्ग्युमेंट्स रिलेटेड टू लँड और एनी अदर केसीस सपोज जर कितें आसले जाल्यार ते सुद्दां सेटल करपाचें काम ऑफिशियल जे और एल्डर्स आसा ते करताले. नेक्स्ट मेंटेनन्स ऑफ रोड्स, टँक्स आनी टेम्पल्स. सो हे मेंटेन करपाचें काम, रोड जाय जाल्यार ते करपाचें काम, टँक्स म्हणजे टू स्टोर वॉटर बिल्डअप करपाचें काम ते करताले आनी टेम्पल्स. नेक्स्ट एग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट. सो फार्मिंगान जाता तितली लँड जी आसा ती प्रॉपर यूज करप हें ते पळयताले. कित्याक जितले पयलीं चड डिमांड मेन ऑक्युपेशन जो आसलो तो एग्रीकल्चरूच आसलो. ओके, सो जाता तितले ते डेव्हलप करपाचे ट्राय करताले. नेक्स्ट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन. रेवेन्यू हेजो मिनींग कितें, जो इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स येतलो पळय ते कशा तरेन ते कलेक्ट करताले. लायक सो द मेन सोर्सीस ऑफ रेवेन्यूज वर, सो तांकां इनकम कशा तरेन येतालो. एक अर्लियर टायम्साक कॉइन्स असले और एनी अदर बार्टर सिस्टम टायप असली पळय. ओके, सो हे ते त्या थ्रू कलेक्ट करताले. ओके, सो कितें कितें कलेक्ट करताले. ओके, सो लोकांक कडसून खंयच्या खंयच्या वेन ते कलेक्ट करूंक शकताले इनकम. नेक्स्ट टॅक्सीस ऑन ट्रेड एंड मार्केट्स. हेजेरूय चार्जीस लायताले जो कोण बिझनस बीन करता तो. कस्टम ड्युटीज कलेक्टेड एट पोर्ट्स सपोज फ्रॉम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स. ओके, सो सपोज जर इम्पोर्ट जाता कितें गुड्स जाल्यार तेजेरूय चार्जीस लायताले ते. टॅक्सीस ऑन फॉरेस्ट आनी फिशरीज. ओके, सो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ऑर फिशरीजाचे सुद्दां टॅक्स ते कलेक्ट करताले. सो अशा तरेन तेंचो रेवेन्यू जो आसा वी कॅन से इनकम ह्यो इनक्रीज जातालो. मागीर तो इनकम जो तो कित्या खातीर यूज करताले. सो द रेवेन्यू वॉज यूज फॉर. सो जो इनकम हांगा कलेक्ट करताले पळय ते कित्या खातीर मागीर ते स्पेंडूय करताले ते आमकां सांगता. द रेवेन्यू वॉज यूज फॉर. जो इनकम अर्न करताले ते हांगासर स्पेंड करताले ह्या पर्पजान. एक एडमिनिस्ट्रेशन मॅनेज करपा खातीर. ओके, सो लोकांक बीन फॅसिलिटीज बीन अशें कितें ना कितें प्रोवायड करतालेच ते. ओके, सो त्या खातीर जो कितें खर्च आसा तो फ्रॉम दीस टॅक्सांतले यूज करताले. मागीर डिफेन्स. सपोज तुका तुजी रुलींग पार्टी स्ट्रॉंग करपाक जाय, रुलींग एरिया स्ट्रॉंग करपाक जाय जाल्यार तुका मिलिटरी ही जायच. ओके, सो ताकाच डिफेन्स म्हटल्यार म्हणजे जाता तितली तुवें सेना ही बिल्डअप करूंक जाय आनी सेना बिल्डअप करतलो जाल्यार तुका तांकां ऑन टायम सगळे नेसेसरी थिंग्स ओके स्ट्रॉंग जावपा खातीर तांकां दिवपाचे पडटा. नेक्स्ट पब्लीक वर्क. सो पब्लीक वर्क लायक रोड, ओके, बिल्डींग टँक्स फॉर द वॉटर फॉर द वॉटर स्टोरेज पर्पज. सो तितून तेंचो टॅक्स आसा तो यूज जातालो. मागीर रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन्स लायक बिल्डींग टेम्पल्स. ओके, सो हितूनय ते जो टॅक्स आसा तो तेंचो स्पेंड जाता. नेक्स्ट ट्रेड आनी कॉमर्स. गोवा बिकम एन इम्पॉर्टंट ट्रेडिंग सेंटर ड्युरिंग द सिलारा पिरियड. सो गोवा हो इम्पॉर्टंट ट्रेडिंग सेंटर म्हणजे बिझनस डील करपाचो एक इम्पॉर्टंट सेंटर जाल्लो. नेक्स्ट पोर्ट्स कनेक्टेड गोवा विथ अरेबिया, पर्शिया एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. एंड मेन एक्सपोर्ट इन्क्लुडेड. सो एक्सपोर्ट कितें जातालो म्हणजे आमच्या कंट्रीनसून भायल्या कंट्रीक म्हणजे अदर कंट्रीज. सो मेन एक्सपोर्ट्स इन्क्लुडेड. सो एक्सपोर्ट हेजो मिनींग कितें आमच्या कंट्रीनसून फ्रॉम इंडिया और वी कॅन से फ्रॉम द पार्ट ऑफ गोवा कितें गुड्स एक्सपोर्ट जाताले. ओके, सो कितें कितें एक्सपोर्ट जाताले टू अदर कंट्रीज लायक रायस, कोकोनट, एरेकनट आनी स्पायसीस. नेक्स्ट ज्युडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन. द किंग वॉज द हायस्ट जज. ओके, सो एट प्रेझेंट आमी सपोज जर आमी कोणाची केस सपोज कितें प्रॉपर्टी रिलेटेड और एनी अदर थिंग्स क्रायम रिलेटेड जर कितें जालें जाल्यार आमी कोर्टान वयतात. ओके, सो जज मागीर कितें आहा तो डिसिजन घेता. सो त्या टायमार किंग आसलो तोच तेंचो जज आसलो. सो कितें जर डिस्प्यूट जाली जाल्यार डिसिजन हें जें आसलें तो किंग घेतालो. ओके, विलेज काउन्सील सेटल मायनर डिस्प्यूट. सो बारीक बारीक जे आर्ग्युमेंट्स और कितें जे इन्सिडंट्स जाल्ले आसतले तेजे डिसिजन घेवपाक जाय स्मॉल थिंग्साचेर जाल्यार ते विलेज काउन्सिल्स घेतात. सिरियस केसीस वर डिसायडेड बाय हायर ऑफिशियल्स ऑर द किंग. सो जर हे कितें सिरियस केसीस आसा ओके सो जाल्यार त्यो डिसिजन किंग घेतालो. नेक्स्ट मिलिटरी एडमिनिस्ट्रेशन. द सिलारा मेंटेन आर्मी टू प्रोटेक्ट देअर किंगडम. सो सिलारा आपले प्रोटेक्शना खातीर आर्मी दवरलेली. आतां आर्मी जी आसा ती प्ले इम्पॉर्टंट रोल कित्याक अदर रुलर जर अटॅक करीत त्या टायमार आर्मी तुजी स्ट्रॉंग आसपाक जाय. ओके, सो तेणी चड फोकस तो दिल्लो तो आपले सेक्युरिटीचेर दवरलेलो म्हणजे जाता तितली तेणी आपली आर्मी जी आसली ओके ती डेव्हलप केल्ली म्हणजे जाता तितले तेणी आर्मी आपली स्ट्रॉंग केल्लेली. फोर्ट्स अँड कोस्टल एरिया वर गार्डेड. ओके, सो अर्लियर जो मार्केट बीन जाताले ते मोस्टली ट्रेड बिझनस जातालो. ओके, सो फोर्ट्स अँड कोस्टल एरियाज वर गार्डेड मोस्टली इन अर्लियर टायमान तुमी मुवीन बीन पयले आसतले. सो मार्केट जे आमी आतां जे सद्या मार्केट जे आसा ते आमी सिटीन वयता ओके फॉर द मार्केट पर्पज. त्या टायमार लोक जे
मार्केट करपा खातीर मोस्टली इन फोर्ट एरियेन येताले. ओके, सो त्याच्या खातीर फोर्ट एरिया तेणी गार्डेड म्हटला. गार्डेड म्हणजे प्रोटेक्ट केलेली. ऑल्सो द कोस्टल एरियाज. ओके, सो सी साइड एरिया सुद्धा असली ती गार्डेड केलेली. गार्डेड हेजो मिनिंग प्रोटेक्ट केलेली. ओके, द आर्मी प्रोटेक्टेड ट्रेड रूट्स अँड डिफेंडेड द किंगडम फ्रॉम इन्वेजन. ओके, सो आर्मी हे जे असले ते मेन रोल प्ले करताले. ते प्रोटेक्ट करताले द रूट्स, म्हणजे ज्या रुटांसून जे कितें गुड्स आसा ते येवपाचे आसा. ओके, सो तेंच्या एरियेन जितले पडटा तितले ते कितें करताले, ट्रेड रूट्स आपलो प्रोटेक्ट करताले. ओके, आणि डिफेंडेड द किंगडम फ्रॉम इन्वेजन. इन्वेजन म्हणजे कोणी सपोज जर अटॅक करून तुझी जर प्लेस घेता, ओके, तेका टेक ओवर म्हणटले, आमी तुजे एरिया कॅप्चर करतले, सो तेका इन्वेजन म्हणटले. ओके, सो डिफेंड करताले किंगडमा फ्रॉम इन्वेजन, म्हणजे कोणी येवन थंयसर एरिया ती कॅप्चर करूंक जायना. सो हे मेन रोल कोण प्ले करताले, आर्मी. ओके, सो मेन सिलारांचो फोकस आपलो दिल्लो तो सेक्युरिटीचेर दिल्लो. ती आर्मी जी आसा ती तेणी स्ट्रॉंग केल्ली. नेक्स्ट, रिलीजन एंड कल्चर. सो मेनली फॉलो हिंदुझम. सो सिलाराज रुलर जो असलो तो फॉलो अप करतालो हिंदुझम. ऑल्सो सपोर्टेड जैनिझम. ओके, सपोर्ट करतालो टू द जैनिझम. डोनेटेड लँड टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मिन्स. एनकरेज टेम्पल कन्स्ट्रक्शन, एज्युकेशन एंड लिटरेचर. हेंकाय तो सपोर्ट करतालो. ऑलरेडी हांवेन मिनिंग इन द प्रिवियस व्हिडिओ युनिट 8 एक्सप्लेन केला. इम्पॉर्टन्स ऑफ सिलारा एडमिनिस्ट्रेशन इन गोवा. ओके, सिलारा एडमिनिस्ट्रेशन हे इम्पॉर्टंट कित्या खातीर आसा, फॉर द गोवा. ओके, सो अशें तेंच्यांनी कितें डेव्हलप केलें. ओके, सो दे स्ट्रेंथन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो लोकल म्हणजे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन आमी पयलें, तेतून तेंच्यांनी लोकल्सांक कितें केल्ली, पावर दिल्ली, म्हणजे ऑफिशियल्स अपॉइंट्स केल्ले फॉर द टेकिंग एनी डिसिजन. नेक्स्ट, एनकरेज एग्रीकल्चर आनी इरिगेशन. ओके, सो तेंच्यांनी एग्रीकल्चरान डेव्हलपमेंट करपा खातीर न्यू न्यू मेथड्स हाडले आसतले. ओके, सो मोटिवेट करताले ते. आनी इरिगेशन. ओके, सो वॉटर फॅसिलिटीज जे आसा ते लोकांक तेंच्यांनी पावयल्ले, सो तेंच्यांनी तांकां प्रोवायड केल्ले. प्रमोटेड सी ट्रेड थ्रू गोवाज पोर्ट्स. सो सी ट्रेड म्हणजे जाता तितले तुम्ही ट्रेड करात, ते सुद्धा खंयसून करा म्हणून सांगलेले, गोवा पोर्टांसून. नेक्स्ट, इम्प्रूव द इकॉनॉमी ऑफ द कोंकण रिजन. सो इकॉनॉमी म्हणजे फायनान्शियल जी कंडिशन आसा, और वी कॅन से स्टेबिलिटी जी आसा ती इन्क्रीज जाली, और वी कॅन से इम्प्रूव जाली फायनान्शियल ग्रोथ. प्रिझर्व पीस अँड कल्चरल डेव्हलपमेंट. ओके, सो कोणाकूच अशे भेदभाव तेंच्यांनी करूंक ना. आनी कल्चरलूय डेव्हलपमेंट, म्हणजे कितें खंयच्या कल्चरलाक तेंच्यांनी असो ऑब्जेक्शन हाडूंक ना, वयल्यान ते फॉलो अप करताले. ओके, ऑल्सो सपोर्ट करताले. सो इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आसा ते नोट डावन करात तुमी. पिरियड जो आसलो 8th to 13th सेंचुरी. बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह युनिट विलेज. मेन रेव्हेन्यू लँड टॅक्स आसलो. मेन ऑक्युपेशन एग्रीकल्चर. ट्रेड कोणा वांगडा चडशे करताले ते अरेबियन सी अँड कोंकण कोस्ट. रिलीजन हिंदुझम, ऑल्सो सपोर्टेड जैनिझम. मेन गोल गुड एडमिनिस्ट्रेशन आनी ट्रेड. ओके, सो हे जे आसलो तो अंडर द सिलारा एडमिनिस्ट्रेशन इन गोवा, हेच्या रिलेटेड आमी आयज हे व्हिडिओ थ्रू लर्न केले. ओके, सो इन नेक्स्ट व्हिडिओ नेक्स्ट युनिट आमी पळोवया. थँक्यू.